पिरायेची अट घाल्या उपरांत 45 वर्सां मेरेनच्या नव्या मंडळ अध्यक्षांची वेंचणूक बीजेपी घेता। मात कांय मतदारसंघांनी आता नवे बीजेपी वाले आनी आदल्या मदीं राजकीय झूज। पण जे आदले कार्यकर्ते खंय उत्पला वांगडा, कांय जाण मात बाबुशा वांगडाच। कुंभारजुव्या आमदाराचो बरो मागपी योगेश पिळगांवकार खंय बिनविरोध। मडगांवां बीजेपीचो आदलो कार्यकर्तो अभिषेक काकोडकराचें नाव लागी लागी फायनल। फातोड्ड्या विजयाच्या पॅनलाचेर नगरसेवक जाल्ली श्वेता लोटलीकर आता बीजेपीच्या मंडळाची अध्यक्ष म्हूण चर्चा चल्ल्या। दिवचले अपक्ष आमदार शेटयेचो झेडपी भाव संजय शेटये बीजेपीत आसा। आपले वर्चस्व दाखोवंक खंय ताचे यत्न। त्या भायर कौस्तुभ पाटणेकराचें नाव मुखार आसा। फोंड्या नगरसेवक विश्वनाथ आनी आमदार रवी मदीं फायट आशिल्ली, मात आतां खंय रवीच्या मनशाचें नाव मुखार म्हूण सुत्रां सांगतात। शिरोड्या खंय आमदाराची चली गौरी शिरोडकराचें नाव मुखार। सांताक्रूज आमदारान खंय पक्षाक मंडळ अध्यक्ष वेचपाक फ्री हँड दिला। मंडळान चिंबल पंचायतीचो सरपंच संदेश शिरोडकराच्या नावाचेर शिक्को मारला। साळगांव, कळंगूट आनी म्हापशा आदल्या कार्यकर्त्यांचीच मंडळ अध्यक्षपदा खातीर नांवां दिल्यात। शिवोले आदलो आमदार आनी आमदार डिलायलाच्या कार्यकर्त्यां मदीं खंय रेस चल्ल्या म्हूण सुत्रां सांगतात। पेडण्या मूळ बीजेपीचो कार्यकर्तो सूर्यकांत तोरसकराचें नाव लागी लागी निश्चित जाला। मुरगांवां अविनाश नायक मंडळ अध्यक्ष। सावड्ड्या बीजेपीचो मूळ कार्यकर्तो आनी मुख्यमंत्र्याचो लागींचो संकेत आरसेकराचें नाव मुखार। 36 नांवां 7 जानेर मेरेन निश्चित जातलीं। 4 मतदारसंघ खंय बीजेपीन सोडल्यात। प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत।